Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Goa State Co-operative Bank Committee to investigate OTS and scams. Report within 3 months. Bank seeks 10 crores of share capital from government. Parrikar should take stakeholders into confidence on crucial decisions. Government losing credibility. Parivartan isn't a fact. Feel critics. Watch Prudent's Mahasangram. Magic bus for rural students in 5 constituencies. 5,000 students to benefit. Unique project to groom budding students in vital aspects of health, education and lifestyle. And St. Alex High Secondary win inaugural IAM Bruno Coutinho Soccer Sevens tournament. It's an honor to have a tournament named after you, says Arjuna awardee Bruno Coutinho. Now the news in detail. Goa State Co-operative Bank AGM has decided to appoint a special committee to investigate the OTS enforced by the last board of directors and other alleged scams. Committee will submit report within 3 months. AGM will be held following this report to decide a plan of action. Powers to appoint committee have been vested in the board of directors. This was revealed by the bank president Ulasfal Desai. Bank will also seek additional 10 crores from the government as a share capital. ना ताजेरच आतां ती हें केल्या की बोर्डान तें कोण एक्सपर्ट अपॉयंट करून ताजेर व्हेरीफाय करपाचें इन्क्वायर करपाची त्यो केल्ल्यो त्यो कायद्या प्रमाण आशिल्ल्यो काय ना हें सगळें पळोवन ताजेर रिपोर्ट दिवपाचो आनी स्पेशल जनरल बॉडी तो रिपोर्ट दवरपाचो आनी हे सगळे पावर्स आसात ते जनरल बॉडीन बोर्डा दिल्ले कडेन आसा चेअरमॅन आनी बोर्ड आनी हाणें कोण पळय एक्सपर्ट जाय त्या बाबतींत ते अपॉयंट करपाची जबाबदारी ह्या बोर्डाची आसा आनी आमी ते सगळे व्हेरीफाय करता. मेजर डिसिजन म्हणल्यार हांगा आमची ऑनलायन सिस्टम केल्ले कडेन आसा आनी आमी प्रत्येक ज्यो ब्रांची आसात पयलीं सिटी एरिया ब्रांची आसात ताका खंयच्या बाकीच्या बँकां बरोबर टायअप करून ATM सर्विसा वतले सो ताजे करून जे यंगस्टर्स आसात ते आमच्या बँकां येतले कोर बँकींग आसल्या कारणान हे सगळे इवन आमी आतां प्रोविजन दवरतले मोबायल जे मोबायल अकाउंटाचे पळय ट्रान्जॅक्शन करता ताजे मोबायल बँकींग ताजे सुद्दां प्रोविजन आमी दवरले कडेन आसा. हे सगळे आमी बाकीच्या ज्यो बँक आसात प्रायवेट जावं नॅशनलायज जावन तांचे बरोबर कंपिटिशन वचपा खातीर हे सगळे मेजर्स आमी घेतले. गणेश चतुर्थीक आनी दिवाळेक एक कार लोन स्कीम फ्लोट केल्ले आसा त्याचो रेट जावन आसा 10.5% आनी विदीन 24 hours आमी ते लोन सँक्शन करतात. जे सरळ लोक आसात तांचे खातीर आमी स्पेशल हावजींग स्कीम फॉर्म्युलेट करपाक पळयतात. कोऑपरेटिव्ह बँकेचे एक्चुअली इंटरेस्ट रेट हाय आसता सो तितून कशें कितें ना त्यात तें जे आतां नॅशनलायज बँकांक कितले आसा तांचे हावजिंगांत 10.5 त्याच दर्जाचे आमी आमचे पॉलिश करतले. A senior reporter from Panaji, Laukik Shilkar. It's almost 6 months that the BJP government came to power with the slogan of Parivartan. But Parivartan hasn't taken off as expected. Moreover, the government's credibility has declined. Chief Minister Manohar Parrikar should take all the stakeholders into confidence while taking crucial decisions. These are the views coming from leaders and critics from various fields like politics, social, media and industry at Prudent's annual event Mahasangram. Alex, Reginald Anjigadjan. Alex, what is it? Farce? You have come prepared that it is farce. Something more than farce. If there is something a word better than farce, it is it. First started with MOI. MOI chairpode kela. I remember assembly. Then I was with him on the last assembly term. Then I was noticing how he was talking. And finally what happened? Then Lokayukta last म्हणला ते डेट दिवपाची इतले बरे जाले 30th September हुंय चौरस ने सांगून ना दिसता म्हाका. परिवर्तन म्हळ्यार यू टर्न. परिवर्तन म्हळ्यार नॉट ओनली अ फार्स, इट इज स्पेसिफिकली यू टर्न. यू टर्न कसो इश्यू ऑफ MOI. MOI चे इश्यून इंग्लिश वाय म्हणून सांगले.
मागीर कितें जालें इंग्लीश जाय जाली. आतां IT नाका जाल्यार जाय कितें करपाचें कितें भुरग्यांनी फक्त भायर वचपाचें आनी जाणटेल्यांनी वचून बस स्टँडार वचून बाय बाय म्हणपाचें तांकां. सो दॅट वॉट आर वी डुईंग फॉर डू वी हॅव सम कॉन्शियन्स आमकां तांच्या बाबतींत कितें तरी करचें अशें आमकां दिसूंक जाय काय ना. Once the people start coming out on the streets on various issues, then even someone like Manohar Parrikar, who otherwise has got his credibility, his imagination and his, go-getting attitude intact, is not going to be able to solve it. पर्रीकारान इलेक्शनाच्या पयलीं आनी मागीर इतल्यो अपेक्षा निर्माण केल्यात. म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या पयलीं ताणें चंद्र आनी सूर्य दिवपाचें सोडून बाकी सगळें आपूण दितलो अशें सांगिल्लें. ताका लागून लोकांच्यो इतल्यो अपेक्षा आनी लोक आतां ताजे कडेन फाटले टर्म पळय ताची जी आशिल्ली त्या नजरेन लोक आतां ही टर्म ते खूब कितें दितलो अशें अपेक्षा करून आसात. पूण ह्या वेळेर तें शक्य ना. इतल्या खातीर NGO RTI एक्टिविस्ट खूब आक्रमक आसात. त्याच भशेन BJPन भितर इतले इंट्रस्ट ग्रूप निर्माण जाल्यात की पळय फाटल्या वेळार जशी पळय एक सुसूत्रता पक्षान आशिल्ली ती आतां पक्षान ना. परिवर्तन कित्यातून जावंक जाय. लोकांक जाय कितें लोकांक जाय उदक लोकांक जाय बिजली लोकांक जाय म्हारग बरें लोकांक जाय शिक्षण बरें हातून कितें जालां. सो आमी पळोवपाक जाय की बजेटरी परफॉर्मन्स सरकारचें कशें जाता टॅक्सेशन कशें जाता रेवेन्यू आमचो कसो जनरेट जातलो आनी मायनिंगाचें जें संकट आयलां हें अकस्मात आयिल्लें संकट आसा. आमचे कडेन दोनूच इश्यू आहाय एक काजिनो एक मायनिंग हाजे शिवाय आमी कांय उलयना. कितें देर आर लॉट ऑफ ताजे पयलीं एक आशिल्लो रिजनल प्लॅन तशें जाल्यार सरकारी इतलीं वर्सां कामत बाब सरकारान आसात इतले फाटले 20 वर्सान गोंयचे बजेट वेगळे तरेन कित्याक तुमी चिंतना. Is that I think it is high time now for politicians, bureaucrats, media, environmentalists, NGOs and industry to think up of an alternative economy for Goa. Goan rural students will now enjoy the Magic Bus. It's a unique initiative from Fomento Resources. The company has introduced the Magic Bus concept for the first time in Goa. 5,000 students from schools covering 5 constituencies have been chosen for a magical change. The students will be groomed in vital aspects of health, education, sexual and reproductive health, gender and lifestyle. Formal launch will be on 2nd October. Watch this report. This is the Magical Bus. It has unique development module for development of child and youth. It will ensure 100% participation, fun, responsibility and mentoring experimental living. For the first time in Goa, such a concept has been initiated by the Fomento Resources Group. Remote places जे भुरगीं आसात तांच्या खातीर हाडिल्लो आसा. आमकां तातूंत चेंज घडोवन हाडपाक जाय. तर तो चेंज घडोवपा खातीर हो मॅजिक बस कॉन्सेप्ट आमी गोंयांत हाडिल्लो आसा आतां. Magic Bus concept to commence in 5 constituencies: Kankon, Kurchore, Sangye, Savode and Shiroda. Students from the age group of 6 to 15 years will be selected from each school covering 5 constituencies. तांकां आमी अशें डेव्हलप करपाक सोदतात की तांचे भितर क्वॉलिटीज अश्यो निर्माण करपाच्यो की तांकां फुडें वतकीर आपलो बिझनेस किंवा आपले खंय बाबा सर्विसेक वतलो थंय तांकां भंय मनान दिसपाक येना. म्हणजे तांची बेस जर स्ट्रॉंग जायत न्ही त्या खंय तरी भुरगीं फुडें सरतलीं. Objectives of the Magic Bus: empowering children in rural areas, promoting concepts of right to play, opportunity to enroll in livelihood programs, creating confidence in young children. In Goa, we are launching on 2nd October and we'll be having a structured program wherein we'll be working in 5 impact areas, namely health, education, sexual and reproductive health, gender and life chances. Indira Pai of Fomento Resources explained to us the process of grooming the students. आता ह्या भुरग्यांचो सर्वांगीण विकास करपाचें काम मॅजिक बस कॉन्सेप्ट करतलो. आठवड्यातलो एक दीस विकातलो एक दीस आसा तो सांजेच्या वेळार हें ट्रेनिंग त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 20 खेळाचे ग्राउंड सिलेक्ट केल्ले आसात. त्या 20 खेळाच्या ग्राउंडाचेर आमचे ट्रेनर मॅजिक बस कॉन्सेप्टाचे स्पेशल ट्रेनर वचून तांकां ट्रेन करतले. हाका आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान 3 मेंटॉर काडिल्ले आसात जे सुपरविजन करतले. Reporters Mayur Naik and Savio Dias for Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.